मी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यंग ब्रिगेडियर ऑफ बीजेपी तो काम बरें करू शकता। ताणें विधानसभा बरी चलयल्या हे सगळ्यांक खबर आसा। भाशेचेरूय ताचें प्रभुत्व आसा। ताणें जर दुसऱ्याचें कितें आयकुना जाल्यार तो नक्कीच मुखार बरो जावंक शकता। एक बरी गजाल आसा की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीत आमचो अजून तेकोय काडूंक ना। आमी वेलकम करता तांच्या डिसिजना खातीर जे बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी म्हटलां आनी म्हाका खबर आसा तांच्यांनी, कारण खूब सिनियर मंत्री आसात ते खूब वर्सां आमदार मंत्री उरलेले आसात, तांच्यांनी अजुनूय बी सरकाराचो तेको काडूंक ना। जरी म्हटलें काही तांचे आमदार आमच्या कडेन आयले, तेंच्यांनी स्वतांनी आमच्या मदीं प्रवेश केलो, तरी सुद्दां आसतना तेंच्यांनी एक स्टेप जो घेतलो की आमी लोकसभेचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करचे ना। हांव वेलकम करता तेंच्या डिसिजनाचे। पोटवेंचणूक आनी लोकसभेचे मेळून 5 मतदारसंघ बीजेपी जिखता म्हूण मुख्यमंत्र्याचो दावो। काल सुदिनान मुख्यमंत्री सावंताची तोखणाय केली। बुधवारा सावंतान सुदिनाक तेच भाशेन येवकार दिलो। खात्री आसा 100% आमी ही 5 निवडणुका ज्यो आसा ह्यो जिखता, कारण लोकांचो रिस्पॉन्स हो मोठ्या प्रमाणात आसा। त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक खात्री आसा हे 5 सीट जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात आमी जिखतले। इतले मजगतीं साश्टी नावेलचो फाटले विधानसभेचो मोगोचो उमेदवार सत्यविजय नायक बीजेपीत गेलो। प्रुडंटा खातीर सावयो डायस।